the suffering of the mining dependents, employees due to the stoppage of mining activities under the discretion of the Honorable Supreme Court. I would like to bring to the notice of the government that a large number of employees have lost their jobs, having been terminated, and those who are still continuing in jobs are being threatened with the termination. I would like to urge the government to take urgent steps to see that the mining activity is restarted and all the employees who lost their jobs are reinstated. During the intervening period, the mining dumps, which is the property of the government, their e-auction be restarted so that some activity will be started. हांव जस्ट हावजाक कळपा खातीर म्हणून मुद्दामून सांगता. पयलेच फावटी 3 दिसां पयलीं ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ द नेशन माननीय अमित शाह हांच्यांनी पयले फावटी द ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्सची मिटींग घेतली रिगार्डिंग दीस इशू. द मायन्स मिनिस्टर मिस्टर जोशी, मागीर कॉमर्स मिनिस्टर, परत आसा तशें आमचे पर्यावरण मंत्री, फॉरेस्ट मिनिस्टर, ह्या कोल मिनिस्टर, ह्या सगळ्यांक कन्सर्न घेवन विथ द सेक्रेटरी ऑफ द मायन्स, जॉयंट सेक्रेटरी ऑफ द मायन्स, आमी राज्यांतल्यान हांव आशिल्लो, आमचो एजी आशिल्लो, चीफ सेक्रेटरी आनी बाकीचे सगळे जेणे डेलिगेशन जे आशिल्लें सगळे कन्सर्न इश्यूज जे आसा हे तांच्या समोर रेज केले. तितूंतल्यान 2-3 गजाली हांव मुद्दामून सांगता की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टा खातीर जरी मायनींग बॅन जालां आशिल्लें जाल्यार आमकां परत रिस्टार्ट ऑफ द मायनींग हें जाता तितके बेगीन करपाक जाय. आनी ते करपा खातीर ज्यो गजाली करपाक जाय पळय न्ही ताजेर एक 2-3 पद्दतीन कशें सोल्युशन येवंक शकता जे मॅटर सुप्रीम कोर्टान आसतना सुद्दां ताजेर ऑलरेडी आमी वर्कींग जे आसा सुरू केलां. ऑलरेडी तांच्यांनी आत्तां जो म्हटलं की ऑक्शन कित्याक जायना तर ऑक्शनाची इन्स्ट्रक्शन्स जी आसा ही ऑलरेडी दिल्ली आसा. कदाचित फुडल्या 15 ते 20 दिसाच्या भितर ऑक्शन जे आसा हेंय जातलें. ताजेय फुडलें आमी डंप मायनींग जो विशय आसा होय थंयसर रेज केल्लो आसा. 6 म्हयन्या भितर फुडल्या डंप मायनींग होय बी विशय जो आसा हो आमी सुरू करतले जेणे करून एटलिस्ट मायनींग एक्टिविटी जी आसा म्हणजे डायरेक्टली एक्स्ट्रॅक्शन जरी सुरू जालें ना जाल्यार मायनींग एक्टिविटी ह्यो राज्यांत सुरू जावच्यो ह्या विचाराचे आमी आसा. बट मायनींग एक्स्ट्रॅक्शन हें सुद्दां जाता तितके बेगीन जे आसा. म्हाका होप्स आसा की आमच्या सेंट्रल लिडरशिपीन ज्या पद्दतीन हो विशय सिरियसली घेतल्या त्याची नेक्स्ट मिटींग ही कमींग वीक परत आसा तशी ह्या विकान ताजेर परत एकदा मिटींग जातली आनी आयदर ताजेर न्यायीक प्रक्रियेन काय आसना किंवा अदरवायज सोल्युशन हें डेफिनेटली येतलें हेजी आमकां आशा आसा. आनी बाब प्रवीण जाटे हांच्यांनी जो इश्यू रेज केला ताजेर डेफिनेटली सोल्युशन काडप ही आमच्या सरकाराची प्रायोरिटी आसतली. Not only steps, it should start. We are trying to start only. I will discuss with the Chief Minister and I will try to give half an hour discussion.